स्मार्ट सिटी प्रकल्पा अंतर्गत पणजे शारात स्वच्छ जीवन आणि पणजे शार वर्ल्ड क्लास करपाचे आसात। स्मार्ट सिटी प्रकल्पा खातीर लोकांचे सुचोवण्यो गरजेच्यो आसात। केंद्र सरकाराच्या ह्या प्रकल्पा खातीर 108 कोटी मंजूर जाल्यात। अमृत मिशन प्रकल्पा अंतर्गत पणजे शारात 11 प्रकल्प चालू आसात, अशी माहिती पणजेचे आमदार सिद्धार्थ कुंकळकार हांणी दिल्या। RDX खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चरच प्रोजेक्ट न्ही, पूण ताजे भायर सर्विसीस कशे इम्प्रूव करप, आमचे कॉर्पोरेशनाक आनी कशें मदत करप, हेय ताजो एक भाग आसा। म्हणजे एक खंय तरी टेक्नॉलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर टॅक्स कलेक्शन, म्युनिसिपल टॅक्सेस जे कलेक्ट जाता ते खंय तरी एक पावल फुडें वचून नागरिकांक इजी जाता अशें सिस्टम तयार करप। टॅक्स लूप होल्स जे आसा, टॅक्स खुबदां एवॉयड करता, ते लूप होल्स बंद करप। अंडर असेस्ड प्रॉपर्टी जी असतात ती शोधून काढून सीसीपीचो टॅक्स कलेक्शन वाडोवप। एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी आणि ताजे बरोबर एडवर्टाइजमेंटाकय बी कलेक्शनाक इन टेक्नॉलॉजिकल इंटरवेंशन। व्हॅल्यू कॅप्चर फायनान्सिंग सो दॅट वी अनलिश द व्हॅल्यू ऑफ आवर प्रोजेक्ट्स आणि स्टेट गव्हर्नमेंट सीसीपीक हेल्प करपाक खंय तरी त्या व्हॅल्यूचे कॅपिटलायझेशन करपाक। हे सगळे कामां आमी स्पेशल पर्पज व्हेकल जी आमची इमॅजिन पणजी स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट लिमिटेड हाच्या मार्फत आमी करतात। आमकां सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचे पयलो हिस्सो म्हणजे 108 कोटी आमकां रिलीज जाले आणि स्टेट गव्हर्नमेंटाचे तिजोरेक आयले। आमचे स्टेट गव्हर्नमेंट ऑल्सो हॅज टेकन द प्रोग्राम ऑफ स्मार्ट सिटी अमृत मिशन व्हेरी सिरियसली। आमची एक मागणी आशिल्ली की ही जी SPV जाल्या ताका जागो दिवचो ऑपरेट करपाक, आणि स्टेट गव्हर्नमेंट हॅज सीन द मेरिट इन दिस and has allotted space at Old Secretariat, Adil Shahji Palace. The Old Secretariat आशिल्लें which is renovated. थंय आमकां एक थोडो पार्ट आमचे स्मार्ट सिटीचे ऑफिस घालपाक दिला। आमी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसा बरोबरच एक सिटीजन फॅसिलिटेशन सेंटरय थंय करपाक सोदता, सो दॅट सिटीजन्स कॅन कम अवेल ऑफ द फॅसिलिटी, गेट ऑल देयर रिकॉर्ड्स, पे टॅक्सीस, एक इजी वन स्टॉप शॉप अशें एक कन्सेप्ट आमचे नागरिकां खातीर आमी थंय करपाक सोदता। सिटीजन एडवायझरी फोरम आमी स्मार्ट सिटीन एक पार्टिसिपेटिव्ह मुवमेंट करपाक सोदता। स्मार्ट सिटी जे इनपूट आसतले ते खंय तरी आमचे नागरिकां कडल्यान येवपाक जाय, आमचे नागरिकांक कितें जाय तें आमी करपाक जाय। हाका लागून एक सिटी एडवायझरी फोरमाचे एक कॉन्स्टिट्यूशन चालू आसा। ताच्या अंतर्गत आमची जी घरां आसा कन्झर्वेशन झोनान, बारीक बारीक घरां ती तांकां एक म्हणजे एक्सपान्शनय करपाक मेळना, नवी बांदपाक मेळना, कित्याक कन्झर्वेशनाचे खुबशे रूल्स रेग्युलेशन्स येतात। सो तांकां तांच्या घरा मदीं पायनींग, तांचे ओपन स्पेस बरें करून दिवप आसा त्याच कंडिशनान, पूण सगळे सर्विसीस सारक्यो करप, म्हणजे मुळा साकूनच इन्फ्रास्ट्रक्चर बरें करप, आनी प्रत्येक घराक नळ जोडणी, प्रत्येक घराक सिवरेज। आनी आमी एक मिशन हातान घेतला की पणजे बाय 2020 वील बी अ सोप पीट फ्री सिटी। खंय तरी आमचो सांतिनेज क्रीक, सांतिनेज नालो जो सिवरेजीन आतां व्हांवता तो खंय तरी आळा घालून ताजेरय उपाय आमी केल्या।